नमस्कार, तुमका सगळ्यांक दिवाळीची परबी. पळया अपडेट खबरो. गोयकार मनयतात दिवाळी, नरकासुराक लासून आकाश दिवे चढयले, घरादारांनी पणट्यांचो उजवाड आणि रांगोळ्यो, काट्टा फोडली, तरेतरेचे फोव, दिवे दाखयले. पळयात दिवाळी. गोंयांत नक्की कितले नायजेरियन आसात हाचो सरकारी यंत्रणेक अदमासच ना. नोंदणी फक्त 19 जाणांची. भाजपा म्हणटा बिरेस्तारचे केस्तांव म्हणल्यार ड्रग माफियाचे वॉर. बिरेस्तारा जाल्लो नायजेरियनाचो खून ड्रग्साचे दुस्मानकायेंतल्यान थळाव्यांनीच निर्गुणपणान खून केलो असो नायजेरियनांचो आरोप. पुलिशेक अजून कांयच पत्तो ना. काँग्रेस राष्ट्रवादीन मागलो गृहमंत्री पर्रीकाराचो राजीनामो. विश्वजीत मात पर्रीकारा वटेन. 20 दिसां भितर नायजेरियनांक परत धाडपाची एनजीओंची मागणी. आणि प्रुडंटाचे डिबेटीतले विजय सरदेसायाचे प्रतिक्रियेवेल्यान भाजपा चाळवली. विजय करता भडवेगिरी, तो धोकेबाज राजकारणी, भाजपाचो हल्लाबोल. खबरो विस्तारान. दिवाळीची उमेद गोंयकारांच्या तोंडार दिसपाक लागल्या. रातभर नरकासुराक नाचोवन फांतोडेर लासले उपरांत घराघरांनी आकाश दिवे चडयले. कृष्णान नरकासुराच्या केल्ल्या वधाचो उत्सव शेनवारा फांतोडेर अभ्यंग स्नाना उपरांत कारीट उश्टावन घरातल्या जाणट्या नेणट्यांक दिवे दाखोवन सुरू जालो. घरादारांनी पणट्यांचो उजवाड आनी तरेतरेच्या रांगोळ्यो दिसतात. गोंयकारांची दिवाळी म्हणल्यार तरेतरेची गोडशी आनी फोव. व्हडली दिवाळी मेरेन हो उत्सव चलपाचो. पळयात गोंयकारांचो दिव्यांचो उत्सव. दिवाळी म्हळ्यार काळखाचेर उजवाडाचे जैत. शुक्रारा राती गोंयभर नरकासुराच्या मिरवणुकेक नेट आयिल्लो. ल्हान व्हड नरकासूर वचत त्या रस्त्यार दिश्टी पडटाले. नरकासूर सर्ती खातीर तयार केल्ले नरकासूर लोकांक आकर्शीत करताले. रातभर नरकासुराची मिरवणूक काढले उपरांत शेनवारा फांतोडेर नरकासुरांक लासले. अभ्यंगस्तना उपरांत कारिष्ट उश्टावन घरातल्या जाणट्या नेणट्यांक दिवे दाखोवन उत्सवाक सुरवात जाली. गोंयकारांची दिवाळी म्हणल्यार तरेतरेची गोडशी आनी फोव. व्हडली दिवाळी मेरेन हो उत्सव चलपाचो.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्रा नायजेरियनाचो खून जाला तातूंत ड्रग्साचो संबंध आसा. ते एक माफिया प्रकरण आनी कोण व्हडलो ते दाखोवपा खातीर खून जाला असो सनसनाटी आरोप भाजपान केला. बिरेस्तारा रस्तो आडोवपी नायजेरियन जनावरांवरी वागताले आनी घडये तांणी ड्रग्स घेतिल्ले अशें सुभाष फळदेसाय म्हणटा. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 52 जाणांक अटक केल्या. तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन कादय दिल्या. 2 जाण जीएमसीन एडमीट जाल्या. पर्रा हो गांव ड्रग्स धंद्यात आशिल्ल्या नायजेरियनाचो हड्डो म्हूण फामाद. पूण थंय कितले नायजेरियन रावतात हे विशीं सरकार काळखान आसा. सरकाराक कांयच म्हायती ना. जाल्यार गोंयच्या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसांत फक्त 19 नायजेरियनाची नोंदणी जाल्या. हे 19 जाणांकडेन स्टुडंट, बिझनेस, एम्प्लॉयमेंट, PIO आनी मेडिकल विजा आसात. इतले मजगतीं हो सगळो वाद ड्रग्स प्रकरणांतल्यान तयार जाल्ल्याचे गोंयचे भाजपान मान्य केला. ड्रग्साच्या नशेत आशिल्ल्या नायजेरियनांनी तोडफोड आनी हाणामारी करून धुमाकूळ घातिल्ल्याचो दावो भाजपान केला. हो खून पसून पळय जाला न्ही एक नायजेरियनाचो, हो ह्याच कारणाक लागून की हातूंत भितर सुप्रिमसी कोणाची आसी, हातूंत भितर म्हणजे माफिया कोण आसचो हाचे वेल्यान हो खून जाल्लो आसा. तुम्ही जर तांची जर शारिरीक क्षमता पळयले जर जायत, द वे दे वर बिहेविंग, दे वर वायल्ड एनिमल्स. तांचे भितर जो जोश आशिल्लो, तांचे म्हाका दिसता की तांचे भितर जे ड्रग्स आसात ते तांकां हे करपाक करताले. ते मरून रस्त्यार पडल्यार पसून धांवना आशिल्ली इतली मानसीक स्थिती. ह्या मानसीक स्थिती भितर जर तांकां अटॅक करचोच पडटालो, तांकां मारचें पडटालें अरेस्ट करपाक वता जाल्यार. गोंयांत चड तेंप रावपाक मेळचें म्हूण नायजेरियन कितलेशेच आयडिया काडटात अशें गोंयचे फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसाचे वरिश्ठ अधिकारी म्हणटात. ते आपले पासपोर्ट ना करून पासपोर्ट शेणिल्ल्याची कागाळ करतात. तशेंच आपले आड कागाळ नोंद करपा खातीर ल्हान ल्हान गुन्यांव करतात. गोंयांत चड तेंप रावपाक मेळचें म्हूण ह्यो भानगडी. 2010 सावन फक्त 9 नायजेरियनाक परत धाडल्यात. 2010 6 नायजेरियनांक डिपोर्ट केल्यात. जाल्यार 2011 आनी 12 2 नायजेरियन आनी 2013 एका नायजेरियनाक गोंयांतल्यान हद्दपार केला. बेरेस्तारच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 52 नायजेरियनांक 14 दिसांची न्यायालयीन कादय दिल्या. 26 आरोपी नायजेरियनांक आग्वाद सेंट्रल जेलींत आनी उरिल्ल्या 26 जाणांक वास्कोच्या सडा जेलींत दवरल्यात. सुरवातीक सुरक्षेच्या कारणाक लागून नायजेरियनांक सडा जेलींत दवरपाक जेलरान न्हयकार दिल्लो. पूण गृह मंत्रालय मदीं पडल्या उपरांत नायजेरियनांक सडा जेलींत घातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी दिनेश करपे. नायजेरियन ओबोदो उजोमो सिमेओनाच्या खुनाक 24 वरां जावन गेली तरी ताचे खुनी मेळिल्ले नात. ओबोदोच्या खुना उपरांत नायजेरियन आनी पुलीस तशेंच थळाव्यांचे पेटले. पूण ह्या प्रकरणाक वेगळें मोडण आयलां. नायजेरियनांक गोंयकारांचेर आपलो शेक दाखोवपाचो आसलो म्हणून ते थळाव्यांक बेश्टेच बडयताले अशें थळावे म्हणटात. नायजेरियन सगळ्या थळाव्यांचेर घालतात. ओबोदो उजोमो सिमेवन ह्या नायजेरियन तरणाट्याच्या खुना उपरांत ब्रेस्तारा, म्हापशें, पर्वरे आनी हणजुणान बरोच खवदळ पडलो. वातावरण सामकें तापिल्लें. पर्वरेंतल्या परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर एक्टिंग DIG, 3 ते 4 पुलीस अधीक्षक, 6 ते 7 पुलीस निरीक्षक आनी शेंकड्यांनी पुलीस घडणूक थळार आशिल्ले. नायजेरियनाचो खून जालो आनी ताचे वांगडी तिडकले आनी बोवाळ जालो. हें प्रकरण इतलें सरळ ना. खुनाक लागून फक्त उजो पेटलो. दर्यादेग वाठारांत त्या पयलींच्या कितल्याशाच घडणुकांक लागून वातावरण धगधगतालें. नायजेरियन थळाव्यांक ड्रग्स विकताले. ड्रग्साचो ओव्हरडोस जाल्ल्यान कांय थळाव्यांक मरण आयिल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो. थळाव्यांनी नायजेरियनाच्या ड्रग्स वेवसायाक विरोध केलो. पूण नायजेरियन हिंसक जाले, लोकांकडेन झगडपाक लागले अशें कॅमेरा मुखार उलोवपाक न्हयकार दीत कांय थळाव्यांनी सांगलें. ओबोदोच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण पुलीस सांगिनात. पूण नायजेरियन म्हणटात ओबोदो आनी थळाव्यांचे वाद जाले उपरांत थळाव्यांनी ताच्या फाटल्यान लागून ताका मारलो. जाल्यार थळावे म्हणटात नायजेरियनाक ते वाठारांत आपली पावर दाखोवपाची आशिल्ली म्हूण तांणी पर्वरे येरादारी आडयली. पुलिसांक मारले, दुकानां फोडलीं आनी थळाव्यांक बडयले. सध्या ओबोदोच्या खुनाचो तपास करप हें गोंयच्या पुलिसां मुखार आव्हान आसा. नायजेरियन ड्रग्स रॅकेट चलयतात. तांकां आपली ताकद दाखोवपाची आशिल्ली म्हूण हायवे आडयलो, थळाव्यांक पुलिसांक बडयले, गाडयो फोडल्यो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.